इसो उपरांत तुमकां येवकार। भाजपाचे मंत्री मवीन गुडिनो हांणी केल्ल्या विधानाचेर खुलासो करपा खातीर ही पत्रकार परिशद पयलेच फावट गोवा फॉरवर्डाच्या पणजे कार्यालयान घेता, अशें पक्षाचे सरचिटणीस प्रशांत नायक हांणी सांगले। ॲटेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर। पक्षाच्या पणजी कचेरीतल्या या पहिल्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता। ऑफकोर्स उद्घाटनाच्या दीस आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष आणि गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री भौमानाधिक विजयबाब सरदेसाय हांणी सगळे प्रेसाक संबोधित केले, पण ऑफिशियली पक्षाची अशी प्रेस कॉन्फरन्स ही पहिली जाता आणि ताका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक या प्रेस कॉन्फरन्साक येवकारता। हांव प्रशांत नायक, सरचिटणीस आनी एक स्पोक्सपर्सन गोवा फॉरवर्ड। म्हाजे बरोबर आसा दिलीप प्रभुदेसाय, वाइस प्रेसिडेंट ऑर्गनायझेशन ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी। ही पत्रकार परिषद घेवपा फाटल्यान मुखेल हेतू म्हणतो भारतीय जनता पक्षाचे मंत्री कॅबिनेटातले श्री मवीन गुदिन हांणी जे काल एक स्टेटमेंट केले त्या संदर्भात खुलासो करपा खातीर आणि पक्षाची भूमिका मांडपा खातीर ही पत्रकार परिषद आसा। मविनान म्हणले की जे स्टेटमेंट आमच्या अध्यक्षान पक्षाच्या या कचेरीच्या उद्घाटना दीस केले की इफ रिक्वायर्ड विल वेपनाइज द यूथ फॉरवर्ड ऑफ द पार्टी so that we can take up issues at a bigger scale, larger scale असे ताणी म्हणिल्ले आणि ताजेर त्या वाक्याचो मवीन गुदिनान काल निषेध केला। अशी खूप पेपरांक वेगवेगळे तरेन आयला। थोडे पेपरां म्हणला की वी विल टेक अप दिस इश्यू टू भारतीय जनता पक्षाच्या पार्टी कडेन आमी व्हरतलो विषय, ताचो निषेध करतात। मंत्र्यांनी कशें उलोवप हाजेर तांणी ताळतंत्र सांबाळपा जाय, आपूण दे हॅव टू बी कॉशियस वायल टॉकिंग, अशे तरेचे वेगवेगळे स्टेटमेंट केलात। आता एखाद्या नंबर 2 मंत्र्याचेर जेन्ना ज्युनियर मोस्ट मंत्री उलयता तेन्ना म्हाका दिसता की कोएलिशन धर्मा भितर ताणें पयलीं स्वताचेर आपलो आळाबंद हाडपा जाय की केन्ना आपल्यान पब्लीक वचप आनी केन्ना इंटरनल मॅटर आसर जायत उलोवप, पब्लिकली कितें उलोवप आनी इंटरनली कितें उलोवप हाजें सादें भान नाशिल्लो ज्युनियर मोस्ट मंत्री। आणि ताणें जे काल विधान केला आमच्या अध्यक्षा संबंधी ताणें उलयल्ल्या संबंधी ताजो गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमी निषेध करता ताजो। सो बेसिकली म्हाका दिसता की वेन वी से वेपनाइज, वाय डिड ही स्टेट आमच्या अध्यक्षान वेपनाइज म्हणटा कित्याक म्हणलें। आता कोणी जेन्ना म्हणटात की गांधीजी कडेन खंयचे शस्त्र आशिल्ले की गांधीजी खंयचे शस्त्रान लोकां कडेन झगडटालो, दॅट डज नॉट मीन गांधीजी कितें तरी शस्त्र आशिल्लें, तलवार आशिल्ली, बंदूक आशिल्ली, लाठी आशिल्ली न्ही। गांधीजी सदांच हाजे कडेन असहकार, अहिंसा ह्या शस्त्रान लढटालो म्हणटा आमी। गांधीजीचे शस्त्र खंयचे? अहिंसा, हे शस्त्र गांधीजीचे। इन द सेम वे म्हाका दिसता की जेन्ना आमच्या अध्यक्षान म्हणलें वी विल वेपनाइज अवर यूथ, दॅट इज वेपनाइज म्हळ्यार आयडियोलॉजिकली तांकां तयार करप, नॉलेज वायज तांकां तयार करप आनी ट्रुथ सत्याच्या बाबतींत तांकां तयार करप, हो ताचो मुखेल उद्देश आशिल्लो वेपनाइज करपाच्या बाबतींत। यू डीड नॉट वेपनाइज देम विथ लाठीज काठीज आनी बाकीचें कितें। जर तुमी तुमची जर इफ युअर स्ट्रेंथ इज युअर आयडियोलॉजी अँड युअर नॉलेज जाल्यार म्हाका दिसता की दे कॅन टेक ऑन एनीबडी। आनी हे जे स्टेटमेंट जालें ते कांय कॉन्टेक्स्टा भितर जालें। गोवा फॉरवर्ड पक्ष गेल्या कांय दिसांनी कांय विशय मोठ्या प्रमाणात हातांत घेतलात। दो वी आर पार्ट ऑफ द कोएलिशन गव्हर्नमेंट, तरी आसतना जंय अन्याय जाता, जंय गोंयकारपण आमकां दिसता की गोंयकारपणाचो पराभव जाता, जंय गोंयकारांक न्याय मेळपा जाय थंय तांचेर अन्याय जाता, त्या वेळाचेर म्हाका दिसता आवर पार्टी प्रेसिडेंट मेड इट एम्पली क्लियर दॅट की त्या टायमाचेर वी विल टेक एनी खंयचीय भूमिका घेवपाक आमकां कोण अडोवपाक शकपाना म्हणून। आनी इन दॅट कॉन्टेक्स्ट म्हाका दिसता की आमच्या अध्यक्षान जे वेपनाइज हे उतर वापरिल्लें ताजो नाकाशिल्लो अर्थ काडून मवीन गुदिनान जे आमचेर चिखलफेक करपाचो प्रयत्न केला ताजो आमी निषेध करतात। आणि एखाद्या ज्युनियर मोस्ट मंत्र्यान कशें उलोवचें हाचे बद्दलचे धडे ताका तांच्या पक्षान दिवचे अशें आमी तांच्या पक्षा कडेन मागतात।